Goa Motor Vehicle Tax Amendment Ordinance 2026 हाच्या अंतर्गत the proposal approve केला for the specially for the one-time tax of the tax for construction equipment vehicle instead of existing one-time tax at a time of registration. फक्त जो construction related vehicle असा पयली हांका one time tax घेतलो वतलो. It is continuously renewal जावचे ना तांचे. It will reduce जातलो तो. हय पण स्टार्टिंगूच. Approval for the extension of the debt relief scheme for the mining affected borrower of the financial institutions. परत एकदा 2027 पर्यंत तांकां थोडे जाण लोक उरले हितून ट्रक बार्ज वाले तांकां वन टायम रिलीफ दिवपाचो पयलीं डेट रिलीफ स्किमीन मार्च 2027 पर्यंत दिला लास्ट. Approval of the Goa State Library Policy 2434 library policy first time एका अप्रुवल दिला. आमी पळयता की आर्ट एंड कल्चरच्या अंतर्गत वेगवेगळे कडेन लायब्ररीज ह्यो पंचायतींनी चलता, तालुका लायब्ररी चलता, डिस्ट्रिक्ट लायब्ररीज चलता. एक पॉलिसी नाशिल्ली ती पॉलिसी दिल्या. हातूंतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात रिडींग हॅबिट्स वाडची, हातूंतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात कॉम्पिटिटीव एग्जामीची बुक्स त्या लायब्ररींनी मेळची आणि त्याच बरोबर लायब्रियन्स जे आहा पळय न्ही हांचे अपग्रेडेशन्स जावचे, टायम टू टायम तांकांय ट्रेन करचे, तांकां ई लायब्ररीचो कन्सेप्ट जाल्लो आसा पळय न्ही तो प्रमोट करचो, लायब्ररियनांक अपडेट करचे, तांचेय बी वेरियस इश्यूज आशिल्ले ते इश्यूज जे आसा पळय न्ही रिजॉल्व करपा खातीर घेतलेले आसा. प्रत्येक पंचायतींनी एक लायब्ररी ऑलमोस्ट आसा सगळ्या पंचायतींनी आसा. ना जाल्यार कोणाच्या खंयच्या पंचायतीन ना आसत दे कॅन अप्रोच टू द आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट एंड दे कॅन स्टार्ट. Creation of the 6 posts in the revival of 4 posts in the Department of the New and Renewable Energy. चांदेल उदका शुद्धीकरण प्रकल्पाक सुमार 25 वर्सां जाली. प्रकल्पाचे टाकयेक गार्ड फामिलीन आपली जमीन दिल्ली. तांकां जमनीच्या मोबदल्या वांगडा नोकरी दिता म्हूण उतर दिल्लें. मात 25 वर्सां जाली तरी खंयचे कडेन कांयच ना. मंगळारा पिवपा उदका खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय चांदेला नव्या अतिरिक्त उदका शुद्धीकरण प्रकल्पाच्या उक्तावणाक गेल्ले कडेन पिडितांनी घेराव घालो. 25 वर्सां पाशयास काडटा एक ठेवले 25 वर्सां पाशयास काडटा आमी आतां 25 वर्सां गव्हर्मेंटान आमची जमीन घेतली आनी हेजे व्हडले टाकी आतां वयर बांदले आमी सबंद पेडणेकारांक आमी आतां 25 वर्सां फ्री पाणी दिता. गव्हर्मेंट तेंच्या कडल्यान पयशे घेतात ह्या एका मनशा कडल्यान 15,000 पण आमी अजून पर्यंत त्या लोकांक पेडणेकारांक फुकट पाणी दिल्ल्या सारक्या 25 वर्सां पर्यंत आमकां अजून हे फक्त फायलीच भोंवडायता. पणजेसून पेडण्यासून पणजी अशेच फायली भोंवता. एक अजून मोबदला मेळोंक ना. म्हाका एक 3 म्हयने दियात. 3 म्हयन्या भितर तुमकां 40 वर्सां जावना आमकां कितें तरी जाय न्ही सांगतात आतां अशेंच जालें. निलेश काब्रालानूय दिल्ले ताका 8 दिसां भितर करता. निलेश काब्राल आसलो पळय सर, निलेश काब्राल आशिल्लो तेन्ना 8 दिसां भितर दिता म्हटलें एश्युरन्स आनी तो दुसरे दीस त्याची उचल मागणी केली. तो जशी कोणाकय प्रायवेट पार्टीक जमीन 1 दिसा भितर विकता तशी करून हाडटले. ती फायल आतां रेडी जातली. हांव फक्त 3 म्हयने दिता. इट इज नॉट 3 म्हयने 3 म्हयने हांव मॅक्झिमम तुका म्हणटा 3 म्हयने. हांव तुका परत एक फावटी आमी सगळे शेतकऱ्यांक घेवन 17-18 कोण आसा पळय न्ही हांव परत बसता. तुमी जाय तुमी आसा जाय जाल्यार हांव आमचे सेक्रेटरी आसा पळय न्ही जे IAS ऑफिसर आसा तांचे मुखार घेवन बसता आनी फायनान्सर घेवन बसता. फायनान्साचे जे रिलीज करपाचें आसा पळय न्ही तांकांय घेवन बसता आनी तुमकां केन्ना एक्झॅक्ट केन्ना पेमेंट जातलो तो करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. थोडोसो टिचरांनी आउट ऑफ द बॉक्स विचार करपाची गरज आसा. ट्रेडिशनल एड्युकेशन तुम्ही BA, BCom आणि BSc खूप जाले आता. त्याच्या खातीर टीचर शिकयतात आणि भुरगीं शिकतात आणि भुरगीं पास आउट जातात आणि घरा कडेन बेकार आसा. हांव कितें करता हांव डबल पोस्ट ग्रॅज्युएट म्हणटा तें आनी कितें करता ना वाट पळयता खंयची तरी एक नोकरी मेळटली काय म्हणून. म्हणजे टीचर कितें करताले तर इतकी वर्सां. हांव एकदां टिचरांक हो प्रश्न विचारता म्हणजे टिचरांनी फक्त पुस्तकान आसतलें शिकप ते आतां तर AI शिकोवपाक लागला. काल म्हजे कडेन एकटो घेवन येयलो की म्हणलो इंडिव्हिज्युअल टीचर दिता आमी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स घरा कडेन बसयल्या उपरांत सगळें शिकयतले. म्हणजे टिचराचो रोलूच सोंपलो भितर तसो पळोवप जाल्यार. टिचराचो रोल तो कितें टिचरांनी थोडेशें आउट ऑफ द बॉक्स विचार करपाची गरज आसा. सरकार जर इतको टीचर अपॉइंट करता आसत जाल्यार त्या भुरग्या खातीर शिकोवपाक न्ही तांकां तुमकां एक तर सेल्फ एम्प्लॉयड करपाक ना जाल्यार तांकां खंय तरी एम्प्लॉयमेंट मेळपा खातीर तांकां कावन्सिलींग करपा खातीर आनी तांच्यांनी
ह्या आपलो आनी देशाचो विचार करचो म्हणून हांवें कित्याक सांगलें म्हाका हे 100% दिसना. गेली 7 वर्सां कंटिन्युअसली एज एड्युकेशन मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर म्हणून हांव कंटिन्युअसली आनी म्हाका जेन्ना मेळटा तेन्ना हांव संद केन्ना सोडिना. नो डावट हांवें कित्याक सांगता म्हणून हांवें पयलींच म्हटलें तुमचें काम फक्त ग्रॅज्युएट करप न्ही, ग्रॅज्युएट तेय बी जातले, तुमी कांयच शिकयना जाल्यारूय पास जातले. आसतले तांकां कदाचित थोडे 40-45% पडटा पास जातले. आज एक्सटर्नल एड्युकेशन केल्यारूय डिग्री मेळटा. मागीर टिचराचें काम तर कितें तेंचें करियर घडोवप, तांकां सेल्फ एम्प्लॉयड करप, हें सांगपाक कावन्सिलींग करपा खातीर टीचर आसा. म्हाका दिसता की मॅक्झिमम भुरग्यांनी हाचो बेनिफीट घेवचो, हॉस्टेलांत रावन शिकचो. अशें न्ही की हांगा हॉस्टेलांत रावल्या उपरांत आमकां 5,000 फीस भरची पडटली. आय थिंक इट वील बी हार्डली 1,000 रुपीज बी ताका कॉस्ट आसतलो हॉस्टेलांत रावपाचो. मखण पेटा वडाच्या झाडा पोना, 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 भक्त धावून येता आईच्या दर्शना, धावून येता आईच्या दर्शना, मनाने कुच मागणे दर्शन दियाई, मनाने तुझ मागणे दर्शन दियाई, सायबीण माई कोपाची म्हाका जाला तुरतुरी, सायबीण माय कोपाची म्हाका जाला तुरतुरी, म्हाका जाला तुरतुरी, म्हाका जाला तुरतुरी. ओ मखण पेटले, ओ मखण पेटले, मोगरीचे गळे घालून धुण उभे रावले, सायबिणीचे नाव घेऊन ते पूजातल्यान धावले, मोगरीचे गळे घालून धुण उभे रावले, सायबिणीचे नाव घेऊन ते पूजातल्यान धावले, पूजातल्यान धावले, पूजातल्यान धावले. गजर चल्ला आईचो लैराईचो, गजर चल्ला आईचो लैराईचो, म्हजी आईचो लैराईचो, म्हजी आईचो लैराईचो. म्हजे आईचो लैराईचो. पयर FIR रजिस्टर केलो. FIR रजिस्टर करून आमी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट केलें. आनीक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करून जाल्यार आमी एक टीम आमी ऑलरेडी डिस्पॅच केला डेराडून वचपाक, आनी ती ऑलरेडी काल गेली. आनीक तेंचे ट्रॅक धरून मुखाल्लें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. आनी तशें बाकी जे कंप्लेनी लोकांनी खूब दिला, जे कोणाक दिसलें की तांचो सेंटिमेंट हर्ट जाला, त्यो कंप्लेनी जाके गोंयभर दीत आसा. आमी तेंची कंप्लेनी आमी एटलिस्ट सावथ डिस्ट्रिक्टाक तेणी दिला तितके आमी एक्सेप्ट केला. ह्या गौतम खट्टराक स्टेट गेस्ट म्हणून स्टेटस दिल्लो, ताका प्रोटोकॉल दिल्लें, आनी प्रोटोकॉल मंत्री त्या स्टेजीचेर ताणें जें कितें उलयलां तें एन्डोर्स करता. बंद कर म्हणपाचें सांगपाचें सोडूच, तो तें एन्डोर्स करता. आनी मुखेलमंत्री म्हणटा की ताणें ताका बंद करूंक जाय आशिल्लो. ही आतां परिस्थिती आहा. हाजो अर्थ कितें? गोंयचो सरकाराचो स्टँड कितें हाजेर? पयलो म्हणल्यार गोंयच्या सरकारानूच एक गौतम खट्टराक हाडिल्लो. बड्डेचे पयलीं मुखेलमंत्र्यान ताका जर श्राप गोंयचे जनतेचे नाका जाल्यार बड्डेचे पयलीं ताणें त्या गौतम खट्टराक धरून हाडूंक जाय, दाखोवपाक की गोंयांत सरकार म्हणटा ती वस्त आहा म्हणून. There was, as we are told, a BJP minister, Movin Gudino, present there on this occasion. Why did he not stop this speech? The Chief Minister of Goa, Pramod Sawant, who is also the Home Minister, has a lot to answer, because a man from outside the state of Goa comes there and hurts religious sentiments
and the government is not able to do anything? जो पळय गौतम खट्टर आसा एका आमचे गोंयचे साहेबाची हिस्ट्री अजून कांय खबर ना आनी ऐर गैर हे कोणी येता आनी असं स्टेटमेंट करता तेजेर खरोखरच आमच्या मुख्यमंत्र्यान काल सुद्दां उलयल्लें आसा तेजेर एक्शन जावपाक जाय आनी स्वताक म्हाज्या मतदारसंघान आमचे गोंयचे सेंट झेवियर फ्रांसिसाचे चर्च आसा तेज्या बद्दल जे कोण उलयता पळय ते आमी केन्ना खपून घेवचे ना. इतले मजगती आयोजन समितीन प्रेस नोट काढून स्पश्टीकरण दिले. समितीच्या कोतान खट्टर खंय स्टेट गेस्ट नाशिल्लोच. ब्युरो रिपोर्ट. सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर वादग्रस्त विधान करपी हिंदुत्ववादी प्रवक्तो गौतम खट्टराची नारी शक्ती बिलाचेर वास्को कार्यावळीक खर टिका. त्याच माचयेर भाजपाचो एक मंत्री आनी 2 आमदार हाजीर आशिल्ले. ते वग्गी आयकताले. तो कितें उलयतालो पळयात. इस देश के अंदर नारियों को 33% आरक्षण की संसद में जरूरत क्या है? रानी अहिल्याबाई होलकर, जिसके पति का देहांत हो गया, जिसके पिता का देहांत हो गया, जिसके पुत्र का देहांत हो गया, उसके बाद उसने अकेले अपने दम पर उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कच्छार तक, रामेश्वर से केदारनाथ बद्रीनाथ तक मंदिरों का पुनर्निर्माण किया. कौन सा आरक्षण था देवी अहिल्याबाई होलकर के पास? रानी झांसी लक्ष्मीबाई के पास कौन सा आरक्षण था? आरक्षण था क्या इनको? कोई आरक्षण नहीं था. लेकिन ये सब नेत्रियां बनी आरक्षण की बात करके. महिलाओं को कमजोर करने की बात है. महिलाओं को 33% कोई आरक्षण की जरूरत नहीं है. और मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि इस देश में महिला को आरक्षण देना था, उसका कानून बहुमत से गिर गया है. इसकी सबको बधाई. कोई जरूरत नहीं है महिला को आरक्षण की. जितनी नारियां इस देश की संसद में हैं, लोकसभा के अंदर 74 नारियां हैं, राज्यसभा के अंदर 24 नारियां हैं. लेकिन जितनी नारियां हैं, पहले उनसे तो सवाल कीजिए कि नारियों, हमने तुमको संसद में भेजा. इस देश की लोकसभा के अंदर 74 नारियां हैं, लेकिन एक नारी संसद में खड़े होकर के उसके देश की बच्ची लव जिहाद का शिकार हो जाती है. एक महिला सांसद सवाल नहीं उठाती सदन में. पहले जो नारियां सदन में हैं, वो तो नारियों की बात करें, वो तो महिला सुरक्षा की बात करें, वो तो महिला सम्मान की बात करें. रिझर्वेशनाचे उलयताले सो तो गौतम खट्टर आसा त्या स्टेजीर नाशिल्ले ताणे थंय म्हणलें वुमन रिझर्वेशन जावना ते बरें जालें कारण जी एमपी आसा ऑलरेडी बायला ती महिलांच्या कितें अत्याचार तेजेर उलयताले रिझर्वेशनाचो. आमी हांगा सगळ्या गौतम खट्टराचेर उलोवपाक येवना. ताजे एंटी वुमन स्टँड ताजो आसा पळय, तुमी ते प्रश्न ताका विचारपाक जाय. आमच्या सरकाराचो स्टँड एंटी वुमन न्ही, आमचो प्रो वुमन आशिल्लो आसा आनी त्या खातीरूच आमी सगळे महिला खातीर जितले गोश्टी करपाक जाय हें बील हाडप हें म्हणजे इतल्या वर्सांनी कित्याक घेवन आशिल्लें, आतांच कित्याक आयलें. सो आमकां वुमनांक रिझर्वेशन कित्या खातीर दिवपाक जाय, तांकां चड एम्पावरमेंट दिवपा खातीर आमचे हें बील आशिल्लें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. महिलां खातीर वुमन रिझर्वेशन बील नाशिल्लें, हो महिलांचो सन्मान आशिल्लो. हे महिलांक उंचेली एक ठिकाणी व्हरून दवरपाचें काम केल्लें. म्हणून आज येद्या मोठ्या प्रमाणात आक्रोशात गोंयांतल्यो म्हज्यो सगळ्यो भगिनी ज्यो भायर सरल्या, ज्यांच्यांनी ह्या बिलाक विरोध केला, तांच्यांनी महिला विरोध स्टँड घेतला, तांच्यांनी अराष्ट्रीय स्टँड घेतला. एनडीएच्या गव्हर्मेंटाक मोदीजी दिसताले पंचायत टू पार्लमेंट पर्यंत आमच्यो महिला भगिनी आसच्यो, पण ह्या काँग्रेसीक दिसले ना, या राहुल गांधीक दिसले ना. हांच्यांनी उत्तर दिवचें, तांच्यांनी सांगचें की महिलांचो अपमान कित्याक केला तो. तांच्यांनी आपल्या 50 वर्साच्या टेन्युअरात एक तरी स्कीम दाखयात जी महिलांच्या खातीर काढली. बील फक्त आमी पास करूंक ना, पुराय पार्लमेंटात केल्या म्हणून सांगतले आसले. महिला तुमचोय सन्मान करतलो आसलो, पण तुम्ही त्या लायकीचे ना हे आमकां सांगपाक जाय तांकां वचून. तुम्ही महिला सन्मान करपाच्या लायकीचे ना, तुम्ही महिलांचो अपमान केल्लो आसा. नारी शक्तीक पार्लिमेंटान आपले स्थान दिवपाचें, तो तांच्यांनी ते सगळे जनतेचो ह्या नारी शक्तीचो तांच्यांनी विश्वासघात केलो. तुम्ही ही बायलां, तुम्ही ही महिला शक्ती पार्लिमेंटान वचपाक नाका, तुम्ही ही सगळी विधानसभेत नाका, फक्त आमचीच मक्तेदारी असपाक जाय अशें आसा. पण ह्या काँग्रेसीक दिसता फक्त काँग्रेसीचे सगळे हे पुरुष प्रधान सगळे बसल्यात
तांकां दिसता की आपणच विधानसभेन आपणच लोकसभेन आसतले. जर जाल्लें जाल्यार आमकां प्रत्येक महिला खातीर एक आरक्षण मेळटा आशिल्लें, प्रत्येक महिला खातीर आपले स्वप्न आपले हक्का खातीर आमकां एक स्थान मेळटा आशिल्लें शासनान आनी प्रशासनान. आनी हें करपाक तांणी दिवना. आमचे प्रत्येकाचे आमचे हक्काचेर तांणी पांय दिल्लो आसा. विमन आर 50% ऑफ द पॉप्युलेशन ऑफ द कंट्री अँड ऑफ आवर स्टेट. आणि हो आमचो हक आमचो प्रायम मिनिस्टर आमच्या खातीर लढलो. पूण काँग्रेस पार्टी आनी ताजे अलायन्स पार्टी दे ब्लॉक द बील आनी ताका लागून आमी निशेध करपाक हांगा एकठांय जाल्ली आहा. पणजे मळ्यांतल्या तळ्यांत शेकड्यांनी नुस्तें मेलें. घडणुके उपरांत हेल्थ आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान उदक आनी नुस्तेक तपासणीक व्हेलें. हायकोर्टान स्वेच्छा दखल घेवन उदका विशीं रिपोर्ट मागिल्लो. सरकारान रिपोर्ट सादर केला. नुस्तें मरपाची घडये 3 कारणां आसतल्यो म्हूण दुबाव आशिल्लो. ऑक्सिजन लेवल देंविल्ल्यान नुस्तें मरप वा प्रदुशीत उदका खातीर नुस्तें मरता म्हूण दुबाव आशिल्लो. उदकाचेर शेळो सचिल्ल्यानूय घडये नुस्तें मरुंये असोय दुबाव आशिल्लो. सरकारान मंगळारा उदक चांचणेचो रिपोर्ट सादर केलो. नुस्तें उदकांतल्या ऑक्सिजनाची लेवल देंविल्ल्यान मेलें म्हूण रिपोर्ट. ऑक्सिजन लेवल खंय निदान 4 मिलीग्राम पर लिटर आसपाक जाय. ती लेवल 0.8 मिलीग्राम पर लिटर आशिल्ली. उपरांत खंय मानशेची दारां उक्ती केली. लेवल खंय 11.38 मिलीग्राम पर लिटर पावल्या. फुडली सुनावणी 27 एप्रिलाक. The court has passed an order issuing notices to various authorities, and CCP has been notified to bring about and produce on record the map of the drainage system and sewerage system in Mala to identify if there is any sewage discharge into the Mala lake. That is the major order that has been passed by the High Court. The reasons for the mishap that occurred at Mala lake was pointed out to the court. Basically what happened was that the oxygen level in the waters went down drastically to 0.8 per milligram per liter, which normally should be 3 milligram per liter, and that appears to be the major cause for the problem that has arisen. But thereafter what happened was the Water Resources Department opened sluice gates for it. As a result of which the oxygen level has now gone up and it has gone to 11 mg per liter. So that oxygen level has been restored back. So hopefully the problem that occurred will be cured and there won't be a further problem. But still we are studying now and we are trying to find out. Samples have been taken to find out the contents of this water and to find out whether there is any pollution and what measures can be taken. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. आमी सेकंड सेट ऑफ डम्प्स जे आसा ते ई ऑक्शनाक प्रोसेस सुरू केलो. आयज ताजो एडवर्टिजमेंट रिलीज जाला. टोटल 24 डम्प्स आसा. तातूंचे 18 डम्प सांगेर आसा, 3 डम्प धारबांदोडा आसा आनी उरिल्ले नॉर्थान आसा. आतां ह्या 24 डम्पा भितर 41 मिलियन टन्स डम्प क्वॉन्टिटी आसा. आनी तातूंत जो अपफ्रंट पेमेंट आमकां येतलो, जो इमिडिएट तांच्यांनी भरप आसता, म्हणजे तांकां परमिशन दिल्या नंतर डम्प हँडलिंग परमिशन दिल्या नंतर तांच्यांनी जो अपफ्रंट पेमेंट भरप आसता तो सादारण 200 कोटीचो आसतलो. एक्चुअल जो रेवेन्यू येतलो तो रेवेन्यू जेन्ना ते डम्प हँडलिंग सुरू करतले आनी ताज्या नंतर तातूंचो जो ओर येतलो आनी ओर विकल्या नंतर तातूंची जी ग्रेड आसतली त्या वेळार ते एक्चुअल जो रेवेन्यू आसा तो येतलो. पण इमिडिएट रेवेन्यू येतलो म्हणटा तो 200 कोटी. दॅट वील बी अपफ्रंट पेमेंट. हो जो ई ऑक्शन प्रोसेस आसा तो ऑनलायन पद्दतीन आसतलो. जे कोण इंटरेस्टेड बिडर्स आसा तांच्यांनी आमच्या वेबसायटी वयल्यान आनी MSTCच्या वेबसायटी वयल्यान टेंडर डॉक्युमेंट परचेज करचे पडटले. इट इज अ पेड डॉक्युमेंट आनी ताज्या नंतर तांच्यांनी ऑनलायन सबमीट करूंक जाय. आमी DPR मागयला तांच्या कडल्यान. जे कोण बिडर्स आसतले तांच्या कडल्यान DPR मागयला. ते DPR आमी टॅरीक दितले फॉर इवॅल्युएशन आनी त्या बेसिसाचेर मागीर तांची स्क्रुटिनी जातली आनी स्क्रुटिनी जावन टेक्निकल क्वॉलिफिकेशनाच्या आधाराचेर तांकां मागीर कोण टेक्निकली क्वॉलिफायड जाता काय ना ते ठरयतले. Honorable Chief Minister,
I already moved. I'm talking to the finance department also. We require new 100 ambulances. At least if we get another 50 immediately, then we'll be able to streamline the functioning of 108 in a very efficient manner. And also we have put up a proposal to put up a command center in the state of Goa on lines of Gujarat. State-of-art command center, so that you know all the movements, everything, exactly which hospital it is going, which doctor in that hospital is going to attend. It's a very professional, latest type of thing on lines of Gujarat. फुडें आपले कितले पर्सेंटेज झालं नाही, फुल स्ट्रक्चर रेडी आहे. आता फिनिशिंग चालू जातल्या बेगीन. शुड बी बिफोर द इलेक्शन इट शुड बी फुल्ली रेडी. कर्नाटकाकडे आमची चर्चा चालू आहा. जर वंतरा रेडी आहा घेवपाक काय हरकत ना. गोंय राज्यात अग्री जावपाची गरज आहा.